एक सर्वांगीण विकास जावचो आणि पार्टीचे कार्यकर्ता त्या कार्यकर्त्याची दखल ही पार्टी घेता आणि हे आता पर्यंत तुम्ही म्हज्या पळयलां ते आज तुमी नाटेकाराचे बद्दल पळयलां आणि म्हणून सगळ्यांचे एक हातूंतल्यान हो एक निर्णय जो आसा तो निर्णय बिचोलीकारान घेतलेलो आसा ह्या निमतान हांव नाटेकाराचें अभिनंदन करता आणि सगळे समेस्त बिचोलकाराचें अभिनंदन करता जे अजून पासून भारतीय जनता पार्टी कडेन सामके घट्ट राविल्ले आसा तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन. सर आता हे म्युन्सिपाल्टीचें जे राजकारण जालां दोन ग्रुप दिसून येयले पूण हे आता हितून समेट घडोवन हाडपाक तुमचे कितें फुडें प्लॅन आसता? मुख्यमंत्री आसतले, आमदार आसतले, हांगासरले आमचो अध्यक्ष आसतलो कौस्तुभ किंवा विश्वासराव किंवा आमी जे 7-8 जाण 5 जाण आमी जे बसल्यात आणि पक्षाचे काही वरिष्ठ सगळी कडेन चर्चा आणि बाकीचे सगळे एकठांय करून आमी जो निर्णय घेतलेलो आसा तो पार्टीच्या हिताचो आणि जाचे हें आसा तें लाँग टर्म पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक बूस्ट दिवपाचो आसा तातूंतल्यान आसा. परत आनी अशी परिस्थिती तशें कांय ग्रुपीजम बी तसलें कांयच ना असली कांय ना कारण पार्टी ठाम आसा आणि आमी निर्णयाचेर एकदां ठाम आशिल्ले जाल्यार ठाम रावता हे तातूंतल्यान म्हणजे हो खरें म्हणजे हें नासलें पूण हो सुखद धक्को म्हणटा आसा आनी हांव म्हणजे सगळ्यांचो कार्यकर्त्याक नगराध्यक्ष केला म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता. मुख्यमंत्री आमचो अध्यक्ष दामू नायक आमचो आमचो आमदार आणि आमचो दिवचो अध्यक्ष कौस्तुभ पाटणेकार माजी अध्यक्ष विश्वास गांवकार तशेंच कुंदनानूय म्हाका बरें मोठ्या सपोर्ट केला म्हणून ताकाय धन्यवाद. सगळ्या नगरसेवकांक नगरसेविकांक हांव धन्यवाद दिता आणि वाडथार जे तुमी आसा तुमकांय मनांतसून धन्यवाद म्हणटा की आमचो दिवचो बरो रिपोर्ट येवन बरें काम आमचे कडेन जावं न्ही तुमचे कडेन अशें करता लोकांचो म्हाका सगळ्यांचो मनांतसून सपोर्ट आहा. सगळ्या नगरसेवक एकठांय दवरपाक तुमी कितें करतले? आमी सगळ्या नगरसेवकांक घेवन वचपाचें थरयतले काम केलें आनी दुसरी प्रत्येक नगरसेवकाची जबाबदारी दितली. म्हणजे आतां म्हाजे कडेन जबाबदारी आसा जाल्यार गोरक्षा कमिटी मागीर दुसरी हें आसा म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान आणि तिसरे जे आसा बायोडायवर्सिटी तशेंच हांव बाकीच्या नगरसेवकांक एक एक जबाबदारी दिवन तेंच्यांनी तें काम करप. सर्व शिक्षा अभियान मागीर म्हणजे आयुष्यमान भारत हे सगळ्यो स्किमी करतात. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की बिचोली पालिकेचो नगराध्यक्ष निवड हाच्या बरोबर आज पार्टीची मिटींग असली आणि आज आमच्या बरोबर असले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पार्टी अध्यक्ष नवनिश्चित पार्टी अध्यक्ष दामोदर नायक, तसेच आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष कौस्तुभ पाटणेकार, आमचे मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी सिनियर लिडर विश्वास गांवकार, तसेच आमचे सगळे 14 कावन्सिलर असले. आणि ही आज जी तुमकां खबर आसा जी आमी निवड केल्ली आसा ही पार्टी खुबशे पॅरामिटर्स घेवन केल्ली आसा. सगळ्या कावन्सिलरा कडेन पार्टी उलयल्ली आसा, 1-to-1 उलयल्ली आसा आणि मागीर डिस्कशन जाल्लें आनी हें डिस्कशन करतना आमच्या अध्यक्षान कितें सांगलें की फक्त एकच क्रायटेरिया ना की बाबा कोण जावपाक जाय हो ना, म्हणजे कावन्सिलरांची पसंती ती एक क्रायटेरिया, पार्टीचें काम, लॉयलिटी, बाकी पब्लिकाचो सूर असे सगळे क्रायटेरिया मेळोवन आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन अध्यक्षाक आमदाराक सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी जे एक नाव डिसायड केल्लें आसा ते आमचे वॉर्ड 1चे कावन्सिलर आमचे नाटेकार विजय कुमार नाटेकार आणि ताका आमी बिनविरोध नगराध्यक्ष निवडपाचें हें केल्लें आसा. तांचें हांव खरेंच अभिनंदन करता आणि म्हाका विश्वास आसा की फुडलो जो काळ रावला ते डेफिनेटली बरें चलयतलो, आमची म्युन्सिपाल्टी बरें चलतले आणि बिचोलीचो आमचो चौफेर विकास करतले हाच्या बद्दल म्हाका कांयच डावट दिसना. भारतीय जनता पार्टी एकंदर म्युन्सिपाल्टीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नायक यांच्या सगळ्यांच्या एकमतान आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयला. तो बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आनी सो ते फाल्यांच्यान फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जाली. नवो सिटी पयल्यान पयली विजय कुमार नाटेकाराक खूब खूब शुभेच्छा. बरो काम करपी बरो पार्टीचो लिडर आमचो खूब वर्सां काम केला. पार्टीन बऱ्यापैकी डिसिजन घेतला. आमचे पार्टी अध्यक्ष आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षेखाली बऱ्यापैकी डिसिजन जाल्लेले आसा आणि आमी सगळे कावन्सिलर्स ताका सदांच तेच्या फाटल्यान आसतले आणि बिचोले फुडें व्हरपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करतले. सगळ्यांक पयली विजय कुमार नाटेकाराक शुभेच्छा दिता. एक नवो आनी धडाडीचो आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो
नगराध्यक्ष अशें म्हणून तेजी निवड जाल्ली आसा. त्याच प्रमाणे हांव आमचे बिचोलचे मंडळ, त्याच प्रमाणे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे नवे अध्यक्ष दामोजी नायक हांकां शुभेच्छा दिता की तांच्यांनी आयज बरें डिसिजन बिचोलकारांक लागून घेतलेलें आसा. आनी बिचोलकार खरेंच म्हटल्यार खूब दीस जाले रावल्ले की सगळ्यांकूच हुस्को आसलो की कोण नगराध्यक्ष काम म्हणून. शेवट निवड जाल्ली आसा. आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की हे जे 14 कावन्सिलर जे आसा ते सदीत लोकांक लागून धडपडणारे आसा. असोच प्रयत्न आमचो फुडें चालू आसतलो.